आशिल्ले मनोहरभाई पर्रीकर आणि आमचो लेट फ्रांसीस बाब डिसोजा स्टूड बाय हिम फॉर हीज मेकिंग हीज हे आणि लोकांचे अडचणी आसतना पळय केलो. वॉट एल्स ही रिक्वायर्ड टू डू वॉट एवर ही सेड. म्हाका दिसता आमकां मातशें करून आसतले गोश्ट्यो, पूण तेजे खातीर ज्यो केल्ल्यो गोश्टी आसा आज सगळ्यांक खबर आसा, आख्या गोंयांक खबर आसा. आणि जो गेला तो बरो गेला अशें आमकां दिसता. आमी शिस्ती भितर आमची भारतीय जनता पार्टी एक शिस्तकारी एक पार्टी आसा आणि हितून भितर आमी जे शिस्तीन काम करता त्या शिस्ती भितर एकटोच जो एक म्हणटा न्ही इन बास्केट ऑफ मँगोज वन रॉटन मँगो आसतालो म्हाका दिसता तोच आसतालो. आणि फॉर नो रिजन इज टू मेक कॉमेंट्स अननेसेसरी अँड मेकिंग कॉमेंट्स विच आर नॉट इन दीस कंटेस्ट. टुडे इज अ गुड डिसिजन इज टेकन. ऑल द बेस्ट मायकल. वी विल ऑल्सो सी हाऊ वॉट पीपल ऑफ कलंगूट विल डू टू यू. अँड भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि वेल विशर्स ऑफ कलंगूट विल शो हिम वॉट द राईट स्टेप इज. आणि I will always tell the Kalangutche Congress Munis asa, they were always opposing him. They know why they were opposing him. And I can say that to the third galo, what will happen there, we will tell now what has happened in the last 9.5 years, 10 years. So as Michael Baba je हांव सांगू सोदता that तूं पळय बार्देस आपणाचें म्हणटा पळय तेणें आनी खुबशे गोश्टी आसा. लेट अस आणि आमी भारतीय जनता पार्टीचे आमदार बार्देजान निवडून दितले. आमचे लिडर जे आसा ग्लेन बाब तिकलो, आमचो जोशुआ बाब, रोहन बाब, जयेश बाब, वी विल शो हिम that they will work all against him and see what he can do in Kalangutche. मांद्रेकर बाब आसा हे सगळे which are there, we will show what is Michael Lobo in the days to come. But only thing म्हाजे आज सांगपाचें कित्याक म्हजो फोटो आनी तेजो फोटो वांगडा घालता. भारतीय जनता पार्टी सोडटलो म्हणून हांव सोडना भारतीय जनता पार्टी. हांव आमदार भारतीय जनता पार्टीचो, मंत्री भारतीय जनता पार्टीचो आणि फुडें भारतीय जनता पार्टीचो टिकेटीचो उबो रावन भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आणि सरकारा भितर आसतलो. ह्यो गोश्टी सांगपाक हे प्रेस कॉन्फरन्स जाता. कित्याक म्हजो आनी तेजो फोटो ह्या दिसांनी चर्चेन खूब जाल्लो आसा. हांवें इतले दीस करूं ना कित्याक तेजेर उलोवप सारकें ना. पूण आज ऑपॉर्च्युनिटी मेवली उलोवपाची की ज्यो गोश्टी म्हाका दिसता हांवें प्रयत्न खूब केले. आय स्पोक टू हिम मेनी अ टायम्स. ते हांवें म्हाका सदां सांगतालो आपण वचना रे ते बेश्टे जाता मरे ते बेश्टे सांगता. म्हणजे दीस इज द वे हिज ओन कलिग्स ही वॉज नेवर इज टू ओपन. आणि ताका आनी कसलो रिस्पेक्ट नव्हतो कोणाचो. ज्यो गोश्टी म्हाका दिसता तेणें आज स्टेटमेंट केला प्रेसाक आणि कितें सांगलां ते तुमचे मार्फत दिला ती लोकांक दिला पळय इट इज व्हेरी म्हणजे म्हाका दिसता अब्सर्ड. आणि द रिस्पेक्ट अँड वॉट ही हॅज गॉट इन भारतीय जनता पार्टी म्हाका दिसता ही मस्ट हॅव बीन लायक अ पेम्पर्ड बॉय ड्युरिंग मनोहरभाई पर्रीकराच्या टायमार. नंतर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे जो पेम्पर्ड बॉय आशिल्लो तो. आणि म्हाका दिसता तेणी सांगलेली कामां कशी सांगलेली कामां तेणी केल्लीं आसा. आनी तो पळय स्टेटमेंट करता सरकाराचेर म्हाका दिसता इट शोज हीज एक्युमा टू बी अ लिडर. He shows his acumen to do development in the sense where he feels what was to be done. Some things which will come, लोकांक कळटले over a period of next few days. What things he was supposed to do. Not that people don't know. A lot of things where he was, what he wanted to do out of whatever it was. And I can only say की आज जो म्हजो फोटो आणि तेजो फोटो लिंक करून सांगता दॅट इज वाय आय हॅव टेकन दिस क्लॅरिफिकेशन की आज कोण करता म्हाका दिसता तोच करता आसतलो. म्हाका कितें खबर कोण करता ते कोण सोदतलो ताका कोणाक टायम कोणा कडेन आसा ते. ही वॉज ऑलवेज स्पीकिंग अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट. कॅबिनेटांनी हो केन्ना इश्यू येयला केन्ना तुमी मिनिस्टरांनी केन्ना हो ऑब्जेक्शन काडला ताजेर यू आर कंप्लेन टू द चीफ मिनिस्टर अबाउट दीस. तो केन्ना लास्ट 5 years he has been complaining against his own government. Not 5 years, last 10 years. If you go and see तुमकडे आसतले सगळे लास्ट इलेक्शनाकूय वचपाक लागलो तो. हांव भाईक मनोहरभाई पर्रीकर अरे सर म्हणटालो तूं कित्याक ताका पेम्पर करता. तो तुजें नांव घेता पार्रा कोण गांवचो करून तूं म्हणून ताका लाग करता. फक्त ना आज म्हाजो लिडर ना सारको बरो लिडर. पूण हो मनोहरभाई पर्रीकर मायकलाक पेम्पर तेन्नाच्यान करीत येयल्ले आसा. आणि आय थिंक दॅट वॉट डेव्हलपमेंट हॅज हॅपन्ड इन हीज कॉन्स्टिट्युन्सी नो अदर कॉन्स्टिट्युन्सी एनी डेव्हलपमेंट. मिनिस्टरांनी ऑब्जेक्शन कित्याक घेवना तेन्ना कोणाचें ऑब्जेक्शन ताजेर तो जेन्ना गव्हर्मेंटाचेर उलयलो डीड यू ब्रिंग आउट टू द नोटीस ऑफ चीफ मिनिस्टर टू टेक एक्शन अगेन्स्ट हिम. मनोहर to bring or action do against. you want to say that the chief minister did not want to take action? Chief minister is a chief minister who takes everybody in the stride. In our cabinet also a lot of times he has been told that Baba what things these are not correct. What is there we can speak within ourselves. Going out to people, going out to press, je asa. It has got no meaning. Ultimately solution has to come within whatever is the problems are. And teje problem are never ending. Which are the problems are ending? Every problem we had problems over problems. When you are never satisfied. As a MLA, I am also MLA. माझे कॉन्स्टिट्युन्सीचे प्रॉब्लम आसा जे आमी वी हॅव डिस्कस
ताका आख्खे गोंयचे आनी गोंयचे भायले प्रॉब्लेम लागतले. निलेश बाब, what you are saying is correct, but you are saying it is a rotten egg to म्हणटा पळय, rotten mango. I didn't say rotten mango. I said in a basket full of mangoes, if there's a mango which is rotten, it has to be thrown out. Otherwise, all It has become, to be thrown out. Why no action was taken against him earlier then? No, actually, that's what I'm saying. After leaving, why all this? No, I have taken the press conference because my photo is associated with him in Facebook, WhatsApp, messages are going on in social media. So that is why I decided to make myself clear. Otherwise, what happens? It is not like that. तेजे कितें आसा तें करूं. So what I had to say is, by comparison is what? These people who are not satisfied within everything, जे गोष्टी तेजे खातीर केल्ल्यो आसा. And at least when I was chairman of GTDC and when I was minister of electricity, we have done so much things for him. So one more thing, what is being said is about the 15 Catholic MLAs who were there in BJP. They are not satisfied. That day Carlos also said the same thing. Do you agree with that sentiment? Satisfaction in what way satisfaction? माझे म्हणणे आसा, what is the meaning of satisfaction? See, ultimately we are elected representatives by the people of that constituency. We as a minister, I represent Goa. We have to work for the people. What satisfaction? What has happened or not to be satisfied? Our works are happening. We are development. Because of Corona, आमचे खूपशे गोष्टी पेंडिंग झाल्या. It is not the responsibility of the CM. Entire economy of the state, entire economy of the nation, entire economy of the world had come to a standstill. Are we different? We are not different. Maybe works which are happening in our constituency may not have gone in a different way. But I have been with the BJP for so many years. I have been in the core committee. I have been with the party. What my colleagues are saying about this, I think is very wrong. Impressions are being created which are wrong, and as far as Bharatiya Janata Party is concerned, it is only focused on developing state and then center developing the nation, taking nation to the next level of this, to see that our nation and the youngsters in the nation progress. That is all I can say. ख्रिश्चन आमदार सोडून गेल्यामुळे भाजपवर काय परिणाम होईल का? ख्रिश्चन मतदार भाजपवरून दूर जाण्याची शक्यता वाटते. Yeah, it is being projected that as a communal party. What do you want to say? जे गोष्टी जे प्रोजेक्शन आताच न्ही, जेन्ना भारतीय जनता पार्टी स्थापना जाली पळय तेन्नाच्यान प्रोजेक्शन तशेंच आसा. प्रोजेक्शन करपाक जे ऑपोजिशन करता ताका काम तेंच करपाचें न्ही. लास्टाक कितें आसा, वी आर अ नेशन आनी वी हॅव टू फोकस ऑन अवर नेशन. आमी सगळे एक आमचे भारत मातेन रावता आनी भारत मातेचो जो हांव सिटीजन आसा, वी आर ऑल टुगेदर. इन्सिडन्सीस असले खूब जाता. म्हाज्या मतदारसंघान हांव आतां 2005 हांव आमदार नाशिल्लो. 2005 काँग्रेसीचें सरकार आशिल्लें. गोंयान रायट्स जाल्ले ते खंयचे थंय जाल्ले. सो 4-5 दीस रायट जाल्ले तेन्ना म्हजे मतदार सांगले की तूं काँग्रेसाची गव्हर्मेंट आशिल्लो. हे नाकालेले विशय सांगता. सो आय बिलीव दॅट भारतीय जनता पार्टी इज अ पार्टी विच कॅन परफॉर्म, and with his leadership, Dr. Pramod Sawant and Kela, he has to little more, he has to do more, which has been left over because of pandemic. And I'm sure, with the support of the central government, what development आज जे जाल्ले आसा, रस्ते हे development जाल्ले आसा, it will happen. कोरोना खातीर सगळ्यो गोष्टी जावना, but it will happen. आणि जे जनरल सेईंग जाता की खंय तरी मायनॉरिटी वोट ना, हो वोट ना, तो वोट ना, इज अ रॉंग सेईंग. आणि कांयच फरक पडना कोण गेले म्हण. भारतीय जनता पार्टी भितर आमी सगळे आसा आणि आम्ही काम करून भारतीय जनता पार्टीचं सरकार फुडें करतले. तुम्ही 22 क्लास म्हणटा? आम्ही सरकार करतले. 22 आसतले, 27 आसतले, 21 आसतले, ते लोकांचेर आसा. हांव कसो सांगतलो. पूण आमी सरकार करतले आश्वासन हांव दिवं शकता. वी वील फॉर्म द गव्हर्मेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन द नेक्स्ट गव्हर्मेंट बिकॉज वी हॅव परफॉर्म. आज जेन्ना म्हाका सांग, तुमी जर कंपेर करपाक गेले सरकारा भितर, यू सी द डेव्हलपमेंट. वॉट डू पीपल रिक्वायर? आज जेन्ना डेव्हलपमेंट जेन्ना पळयता तुमी, पयलींच्या सरकारान 10 वर्सां भितर कितें गोश्टी जावना. हांव म्हणना की 100% जालें अशें म्हणना, बट लॉट ऑफ इनिशिएशन हॅपन आनी सगळे गोश्टी चाललेक आसा. आज तुवें पळयता तो, आज हांव फ्रॉम बांबोली तूं पळयता आतां ब्रिज आतां ते पयलीं 1 वर पावताले, 10 मिनटान पावता ते, आनी तो ब्रिज मार्चान चालू आतां ते यू वील बी एबल टू डू ट्रान्सपोर्टेशन. सो एवरीवेर यू सी न्हू, जो बायपास केला काणकोणच्यान केला, गोंय पयलींच्या भितर वयतालो तो, आज 4 मिनटान ते पावता, जे 45 मिनिट्स लागतले. सो इट इज अ फोकस डेव्हलपमेंट. वयर सकल जाताच, सगळे पक्षी जातल्यो अश्यो ना. आय कॅन टेल यू, इट इज भारतीय जनता पार्टी हू कॅन परफॉर्म अँड हॅज बीन परफॉर्मिंग, अँड विथ द सपोर्ट ऑफ द सेंटर विल परफॉर्म मच बेटर. Nilesh, sir, what do you like to say कि Elena, Michael Lobo and Praveen Dhate, they said कि BJP is not the same party what it used to be before Parrikar. What do you like to say about this? भारतीय जनता पार्टी भितर लोक जर भितर सरता, भारतीय जनता पार्टी फ्यू इयर्स बॅक देर फ्यू मेंबर्स,
मागीर थोडे जालें आतां इन गोवा देर आर सो मेनी लॅक मेंबर्स सो पीपल वील कम एंड पीपल वील गो आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट अगेन्स्ट दोम दे वर माय कलिग्स सम ऑफ देम रिजायन्ड एज कलिग्स सो आय कॅन कॉल देम माय कलिग्स नाव दे आर नो मोर MLAs आता फुडें इट इज देअर चॉयस ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन्स वेअर दे वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट वीच पार्टी दे वॉन्ट टू गो परफॉर्मन्स पीपल वील डिसायड आता ऑल दीस पीपल तुझे नांवां घेतल्या दे वील कॉन्टेस्ट इलेक्शन ऑन वेरियस पार्टीज पीपल वील डिसायड इन their particular constituency whether they are right or whether they will get elected or not elected. But I feel that भारतीय जनता पार्टी भितर जे काम आमी करूं शकता वांगडा रावन खुबशी गोश्टी कामां चालू जालेल्या हालीना जे हांव ते दीस हालीनाचे कॉन्स्टिट्युन्सीन जो इशू तिणें एसेंब्लीन काडलो हांव हालींचें नांव घेता म्हणून सांगता मॅडम हालीनाचेर थंय एक सुवेजीचो इशू आशिल्लो एक खंयचे तरी सोसायटीचो आय वेंट आउट ऑफ द वे टू हेल्प हर म्हाका गरज नाशिल्ली एक प्रायवेट सोसायटीन आमी कितें करूं बट इट वॉज अ इशू ऑफ द विलेज डावन एंड शी रिक्वेस्टेड मी इन द असेंब्ली आय वेंट आउट ऑफ द वे आणि आय गॉट इट रिझॉल्व आणि हांव तिजे वांगडा सकाळी इनॉग्रेशन करता सांजची ती गेली सो असले लोकांचे आनी कितें सांगपाचें हांव सांगूं शकना तो मायकल बाब म्हणटा ती भारतीय जनता पार्टी सेपरेट त्या लोकांक घेता आनी कोणाक घेता हो खंय वयता तर सो म्हाका दिसता ज्यो गोश्टी स्वता सांगता तेणी दे शूड प्रीच फर्स्ट आनी लोकांचें उलोवप न्ही अशें हांव मायकल बाबाक रिक्वेस्ट करता म्हाका दिसता ह्या खुबश्यो गोश्टी सांगल्या खुबश्यो गोश्टी फुडें येतल्यो आनी हांव भारतीय जनता पार्टी आमी सगळे जे कार्यकर्ते आसा बाध्यजान काम करून भारतीय जनता पार्टीचे आमदार निवडून दितले थँक्यू